आमगे ते शेत आहा जें ते शेत आमगे मोदी हान सोर भोंवतणी आमगे दोंगर आसा. दोंगर जो आहा तो गव्हर्मेंट प्लेस आहा तो आमी झाडांनी काजूनी माडांनी न्हेसयलो आहा. जे गव्हर्मेंट सांगता कमुलता दी झाडां पेडां घाल म्हणून ते एक्च्युअली वयले आमी उत्पन्न केलेको आसता. आनी आमचे झाडां वयल्यान दोंगरा वयल्यान आमगे जे शेतां जोर आहा ते जोऱ्या वयल्यान फर्स्ट आमी शेतां रोप घालता तयार करता. आनी जी जमनी आमी शेत रोयता ते दोन पिके काडटा, एकूच पीक काडना. गव्हर्मेंटाची येवन इन्क्वायरी करची, दोन पिकां आमी रोयताय आनी हेज्याकूय सुद्दां आमी चड रोवपाक शकतात. जरी आमकां गव्हर्मेंटान फेसिलिटी दिलो जाल्यार गव्हर्मेंट आमगे एक फेसिलिटी दिवपाक सोदना. वयल्या शेतकारागे जमीन आपणागे करूंक सोदता. जरी शेतकारां जमीन तांची दिवची, तांकां विचार करचो तेंचो एक पिळगे ते शेत जायें. सरकार एक वटच्यान म्हणटा पाडांक जमनी आहा त्यो तुमी सगळ्यो रोवपाची म्हणटा, तांकां फेसिलिटीज दिता, तांकां स्कीम काडटा. आनी एक वटच्यान सरकार काडटा आनी ज्यो कल्टिवेट जमीन आसा त्यो काडटा आनी कन्स्ट्रक्शना यूज करपाक सोदता. म्हळ्यार IIT प्रोजेक्टा अशें आनी खंयचे प्रोजेक्टा यूज करता. सरकारान पयलीं आपली स्टँड क्लियर करचो. जर तर ह्यो जमड्यो ज्यो जाग्यार कल्टिवेशन जाता, ज्या जाग्यार ग्रिनरी आसा, आतां हेजे वयत थंय आमची ग्रिनरीचेर उलयतात, झाडां मारपा जायना, सगळे एनवायरमेंटाचेर पोल्युशनाचेर उलयतात. जरी तरी ग्रिनर जर काबार जाले जाल्यार पोल्युशनाचे हे सगळे जे पळय कितें एनवायरमेंट कितें आहा ते प्रॉब्लेम क्रिएट जातले. आमदार प्रसाद गांवकार विशय तडीक लायता म्हूण सांगता खरो, मात अजून तरी कांयच जाल्लें ना. जेन्ना हे IIT प्रोजेक्ट येता म्हूण कळ्ळें तेन्ना आमी आमदारा वयले गेल्ले आनी आमदाराक आमी मिटींगूय अरेंज केल्ली. ह्या आमदारा कडेन हय प्रसाद गांवकारा वयले गेल्ले तेन्ना आमदार येवंक ना. दुसरी मिटींगेक तो आयलो आनी तेणें सांगलें आमकां एक एश्युरन्स दिलें की आपल्याक थोडो वेळ दिया, मार्च पर्यंत आपल्या तडी स्टडी करपा जाय. उपरांत आपण दोनूय मामलेदार सांग्या आनी केपें मामलेदार तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सारको कलेक्टराक येवन मिटींग करतलो म्हूण सांगलें शेतकारांक फार्मर्सांक. ती तेणें दिल्लें एश्युरन्स तो फेल गेलो. आनी पयर ताणें जुन्याच्या म्हयन्यान एक पेपराचेर प्रेस घेतला आनी दिलें 10,000 जमीन आपण डिमार्केट करता म्हणून 10 लाख जमीन डिमार्केट करता म्हणून पावलो आमी. तरी आसतना आमकां दिल्लें एश्युरन्स तो फेल गेलो. IITक दिल्या ते जमनीचे सुवातेर 3 झरे आनी एक कालवो आसा. कितलींशींच झाडां आसात. झाडां साल्वार करूंक खंय चिपको आंदोलनाची तयारी चल्ल्या. आनी हे एरियान 3 नॅचरल स्प्रिंग्स आसा आनी सायडीन इरिगेशन कनाल पास जाता. आतां सरकार म्हणटा लोक ते रोयना जमीन ती पाडंग आसा म्हणटा. पाडंग उरली 2 कारणाक लागून. पयलें कारण म्हणल्यार ते उदक येता पूण तें उदक त्या शेतकाराक पावना रोवपाक. दुसरें म्हणल्यार थंय गोरवां येता आनी ते सगळें पीक खाता. सो गोरवान सरकारान सांगलेलें की आपूण फेन्सिंग दितलो, सो तें दिवना. सो हाका लागून तें जमीन पाडंग उरल्या. सो सरकारान म्हणची न्ही की ती जमीन पाडंग म्हणून आमी हांगा IIT बांदपाक प्रयत्न करता म्हणून. आनी देर आर अरावंड लॅक्स ऑफ ट्रीज दे थीक कवर. सो अरावंड लॅक्स ऑफ ट्रीज वील बी कट. सो म्हाका दिसता आमच्या शेतकारांनी चिपको मुवमेंट स्टार्ट करचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.